आनी हांवें मरे मुगे पॉलिटिक्स काबार गेलें घालें तेगलें पॉलिटिक्स हांवें उजलायलो कित्याक तें हें नासलें बरें करून कित्याक जाता मरे TMC पळय म्हणटा ती आमगेले गोंया लोक मानना आवर फर्स्ट प्रेफरन्स इज अ काँग्रेस सारकें 100%. हाल्यां तरी बाय काँग्रेस तिकेट मेळ्ळी आय एम व्हेरी हॅपियस्ट. म्हाका तिकेटी बसनाका हांव बसना कित्याक 2 तिकेटी बाद दिवी काडले गेले पण आतां काँग्रेस तेमी तिकेट दिवपा जाय तेका कित्याक प्रॉब्लेम कितें आहा Which constituency? Say it on नावेली 150 वता 180 वोट्सां पडलें. Are you determined की फाल्यां समजा काँग्रेसीन तिकेट दिली ना? Let us talk about that possibility also. Will you still contest Of course. as independent? कित्याक ना We'll see. Let us cross the bridge when we have to. And now आता But we will contest. I mean, there's no doubt about it. But definitely You not want a to contest TMC. in Naveli? Yeah. But definitely not. I don't want to create another TMC. Right now, what my father is saying for his daughter, but I don't agree because I think Churchill is too big a synonym in politics. आणि चर्चिल बाणालकारां जायो कित्याक तेचो आनी आवाज ना तो चोडा लागून तो मूठ जायत बट डॅडी कॉन्टेस्ट पेनॉलेम आयल कॉन्टेस्ट नावेली बिकॉज आय बीन वर्किंग इन नावेली फ्रॉम 2022. But there is it is highly unlikely that Congress will give 2 tickets. In that situation, what happens? In that situation, I don't know, but I've always dreamt of being in the assembly with my father. मुगे एक एम आहा आय वॉन्ट टू मेक वालांका ऐसा MLA when I was alive. You understand? Daddy, So आयक will be. मातशें प्लीज आयक म्हाका प्रॉब्लेम कितें आहा तेणें नावेलीचे लोकां पासून जायत काम केलां आनी हांवें काम केल्लें आहा तिका सो नावेली लोक आमकां सारको बरो ते म्हाजे म्हणाले हांवें जायत काम केलो पूण आमकां ताका जाय चड करून नावेली तिकेट कित्याक नावेली आमी आतां वॉकिंग करीत आहा. सगळे जाण म्हणटात तूं काँग्रेसीचें बरें उलयता बट तुगे बेस्ट फ्रेंड प्रमोद सावंत म्हूण. आं हांग कित्याक काडलें तुवें? आयक ही इज माय पर्सनल फ्रेंड आई डोंट से नो मागीर ते बिकॉज म्हणटात- कितको फ्रेंड तो मुगेलो बिकॉज सी इज अ मे बी एनी पार्टी इज अ माय फ्रेंड बट तो मुगे फ्रेंड हांव BJP जॉयन जाणार रे जेवणाची आसा आमी सगळे एक पूण पॉलिटिकलांत डिफरंट मुगेलें. What is your opinion? How is this government running? Not proper. There are so many issues, and I think I have raised couple of them.